धिर्यो सभाघर समिती आता अरब देशांतले फुजियारा आणि तामिळनाडू खंय धिर्याचो अभ्यास करपाक वतली। फुजियारा धिर्यो जातात, बैलांक त्रास करनासतना धिर्यो कश्यो करपाक शकता ते खंय आमदार फुजियारा वचून पळयतले। तामिळनाडूकय पयलीं धिर्यो जाताल्यो, गोंयांत खंय खंय बेकायदेशीर धिर्यो जातात ताचो रिपोर्ट खंय समितीन पुलिसां कडच्यान मागला। समितीक खंय गोंयच्यान सापूच उणो प्रतिसाद आयला। एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे सगळ्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनाक हांवें एक ऑर्डर काडल्या की फाटल्या 3 वर्सांनी तुमच्या हद्दीन बुल फायट्सा संबंधान किंवा धिर्यां संदर्भात जर कसल्याय प्रकारची तक्रार जाल्ली आसत जावं गुन्हो जर नोंद जाल्लो आसत जाल्यार तेजी डिटेल्स आमकां दिवची म्हणून त्या गुन्ह्याची। कारण आमकांय कळपाक सोपें पडटलें की धिर्यो सादारणपणे खंयच्या एरियान जातात किंवा प्राबल्य आसा लोकांचें म्हणणें थंयचें कितें आसा हेंवूय आमकां कंपेर करपाक जाय। आतां हे जर आमी हे मागयल्ल्यो तर हे अंतीम ना, कित्याक आमी पब्लीक हियरिंगूय घेवपाच्या प्रकारच्यो जालीकट्टू नांवाचो प्रकार हो तामिळनाडून जातालो। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान तोय थंय बंद पडला, पण थंय लोकांची डिमांड आसा की ते जालीकट्टू थंय सुरू जावचे। पण जालीकट्टू म्हणजे कितें एक्झॅक्ट आशिल्लो ते पळोवपा खातीर आमची टीम थंय वचपाची आसा। अमिरातींतलो फुजियारा थंय दर शुक्रार दिसा धिर्यो लागतात आणि त्यो पळोवपाक लाखांनी लोक त्या दिसा फुजियारान येतात। ह्या धिर्यो जे लायता हातूंत बैलांक कसल्याच प्रकारची इजा जायना आणि प्रत्येक केअर ते घेता की बैलांक कशेच प्रकारचे हे जावपाक जायना, मारहाण जावं कसल्याच प्रकारची हिंसा थंय जावं जायना हाची केअर घेता ते। पण ते आमकां वचूनय बीन एसेस करचें पडटलें की हे कशा प्रकारे आयोजीत करता। गोंयांत पेट्रोलांत नाफ्ता केरोसिनाचे भेसळीची मोठी रॅकेट चल्ल्यात। सीबीआयन धाड घालून सुद्दां ती अजूनय चालूच म्हणून रक्षा मंत्री पर्रीकारान साठीच्या सुवाळ्याक घाल्लो बॉम्ब पार्सेकाराच्या सरकाराक लागलो। विचारल्यार पार्सेकार म्हणटा ताचे नजरेक काय असली गजाल खंय आयिल्ली ना आनी पर्रीकारांनी केन्ना ताका कांयच सांगलें ना। तशें कितें आसल्यार खंय तो पर्रीकार मेळटा तेन्ना विचारतलो। काँग्रेसीक मात हें आयतेच कोलीत मेळ्ळां। सीबीआयन सगळे छापे मारून डिझेलान आणि पेट्रोलान केरोसिनची भेसळ धरलेली आयजूय सांगू शकता हांव खंय कोण करतात ते अजूनही चालू आहा। ती धरतकच 6 म्हयने बंद पडली, परत चालू कारण ते व्हडले रॅकेट। मनोहर पर्रीकार आज कोणाचेर बोट घालूंक शकना, कित्याक पेट्रोलियम कंपनीज ज्यो आसा इंडियन पेट्रोलियम कंपनीज त्यो केंद्र सरकाराच्यो जाल्ल्या कारणान तांचेर कंट्रोलूय आनी तातूंत कितें भ्रश्टाचार जर चलता ताजो कंट्रोल आनी ताचें इन्व्हेस्टिगेशन सीबीआयच्या अंडर येता। अशी परिस्थिती असताना मनोहर पर्रीकार स्वतः डिफेन्स मिनिस्टर असताना जर पेट्रोलियम आणि एडल्ट्रेशन चालू आसा आणि जर मनोहर पर्रीकार हे गजालीक ओगी आसा फक्त जाणा जावन जाल्यार म्हाका दिसता ही एक खूप भयंकर सिरियस गजाल आसा। आणि इतले सिरियस स्कॅम चालू असताना देशाचो रक्षा मंत्री देशाचे गृह मंत्र्याचे प्रेझेन्सान, राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या प्रेझेन्सान आणि जर केंद्रीय मंत्र्याच्या प्रेझेन्सान जर सांगता की आपल्याक कितें चल्लां तें खबर आसा, कोण कोण भितर इन्वॉल्ड आसा तें आपल्याक खबर आसा, सगळीं नांवां आपूण जाणा, जाल्यार तूं ओगी कित्याक रावला रे बाबा? ती केन्ना दिवपाक रावला तूं नांवां? इन्व्हेस्टिगेशन कोण करतलो? पार्सेकाराक खंय असले कितें चलता म्हूण खबरच ना। म्हज्या म्हायतींत किंवा म्हज्या नजरेंत कांय केन्ना येवंक ना, पूण हांव अनेक गजालींनी म्हाका ताच्या कडल्यान हांव म्हायती घेता। म्हजे कडेन हो विशय केन्ना ताच्या कडल्यान येवंक ना। हांव तो आतां परत मेळटलो जाल्यार हांव विचारना। एडल्टरेशन म्हज्या सरकारान जावंक जायना। काँग्रेसीन आनी काम कितें आसा, तांकां काम कांय ना आसा, त्यामुळे घालचें तेंचे लोकां कडेन जावपाक कांय तोंड ना, खंयचो विशय घेवन वतले, त्यामुळे हीच नाटकां करप। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार। घेऊ एक विराम।